कॉन्स्टेबलाक तुम्ही टार्गेट केला, डिसमिस केला, ताका कस्टडीन दवरला आणि तेजे कडेन फिनायल मेळटा म्हणटा आनी तेणी सुसायड अटेम्प्ट केला म्हणटा. कितें रे पिशेपणां? ही भुरगेपणां आली मरे, ही भुरगेपणां आली. कितें रे? अरे म्हाका एक सांग, दॅट मिन्स आयज आयआरबी म्हणटा खबर आहा, इंडियन रिजर्व बटालियन तांकां जे टास्क दिता न्हू ते कंप्लीट करता. पुलिसा भशेन न्हू ते आर कमांडोज चडशे आहा ते भितून. कितें रे? तांकां जे टास्क दिता ते कंप्लीट करता. एका टास्क दिलेले तेणी कंप्लीट केले. कोणी टास्क दिल्ले आसतले? तेच्या सिनियरांनी. सो दॅट मिन्स ताका जर डिसमीस केला, बाकीचे 12 जाण डिसमीस जावपाक जाय. बाकीचे 12 जाण डिसमीस जावपाक जाय. हे आमी खपोवन घेवपाक ना. जर ताका डिसमीस केल्यार बाकीचे जेणे सुलेमान सिद्दीकीन जेंची नांवां घेतले ते पयले डिसमीस जावपाक जाय आनी तेंची इन्क्वायरी कितें सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशना कडल्यान जावपाक जाय. आणि सगळे हे केस मॅटर जॉब स्कॅम आणि वो स्कॅम लँड स्कॅम सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनाच्या थ्रू इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक तर आयज हितून हेची नांवां पॉलिटिशियनांची नांवां येयल्लेली आसा आनी तेणी डायरेक्ट एक्सपोज केले सगळे. हे इतले लायटली घेवपाक शकना. आणि जे कोण ऑपोजिशन आसा, ऑपोजिशन लिडर आनी ऑपोजिशनान बसलेले आसा तांकां आमी सांगपाक सोदता, आयज हेचेर जर तुमी आवाज जर उठयना जाल्यार आमी म्हणटले तुमी हँड इन ग्लावज आसा हे सरकारा बरोबर. कित्याक आयज जे मुद्दे उठयले ते सगळे एक्टिविस्टांनी मुद्दे उठयले, एक्टिविस्टांनी रेज केलेले आसा. आणि आयज तुमी जे ऑपोजिशन आहात ते तुमी आयज वगी बसलेले आसा आणि तुमी वगी बसलेले आसा म्हणून हे घडामोडी सगळे चालू आसा. आयज आमचे लँड सेफ ना. आयज भुटानी असलो प्रोजेक्ट जेन्ना सांकवाळे येता तेन्ना ते सांकवाळच्या गांवच्या लोकांक कितें तेंचेर एफआयआर जाता, पूण ते भुटानीचेर एफआयआर जायना. विदाउट थोडी परमिशन घेय नासतना तो प्रोजेक्ट हाडटा. कितें दॅट मिन्स आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावलेली आहा ती पळया. आयज पंचांचेर आरोप जाले, सरपंचांचेर आरोप जाले, पंचायतींचेर आरोप जाले. कितें ईच अँड एवरी सेक्टरान सगळ्यांचेर आरोप जाले. दॅट मिन्स आयची जी होम मिनिस्ट्री आहा न्हू ही म्हाज्या हिसपान जाल्यार टोटली फेल जालेली आसा. आमी हेच्या पयलीं खुबशे होम मिनिस्टर पळयले. तेतून एक रवी नायकाक आमी पळयलो. रवी नायक जो होम मिनिस्टर आसलेलो तेणी कितें तरी त्या होम मिनिस्ट्रीन बदल करून दाखयलेलो. तेणी पॉलिटिशियनांक अरेस्ट केलेले त्या टायमाचेर आणि जे कोण क्रिमिनल आसलेले तांकां तडीपार सुद्दां केलेले. तेणी ही कापासात दाखयलेली त्या होम मिनिस्टरान. आयज रवी नायक आजून मेरेन जितो आसा, मिनिस्टर आसा आणि आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार होम मिनिस्टर बदल करून असले एक्सपिरियन्स होम मिनिस्टर आहा तांकां थंय बसोवपाची गरज आसा. आणि हांव जाल्यार डिमांड करता, गोंय सरकार आयज सारकें चलना. सगळ्या सेक्टरांनी गोंय सरकार फेल जालेलें आसा. ईच अँड एवरी डे गोंय सरकाराचेर आरोप लागतात. तेच्या खातीर हांव जाल्यार मागता की आयज आमचो सीएम बदल करपाची गरज आसा. देव बरें करूं. एवरी डे गोंयचा सरकार जो आहा पळय नॅशनल न्यूजाक पावता, इंटरनॅशनल न्यूजाक पावता. कित्याक लागून पावता? क्रायमाक पावतालो, स्कॅमाक पावतालो, हे सगळे लोकांनी आयकल्ले आहा. पूण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार प्रमोद सावंतान आनी पुलीस डिपार्टमेंटान पुष्पा 2 आहा पळय ते सिरियसली घेतलेले आहा. आनी पुष्पा 2 एक इन्सिडेंट आहा की तो पोटलो घेवन वयता थंयसर शामी आनी फूल पुलीस डिपार्टमेंटाक विकते घेता आनी ते सगळे पुलीस आहा पळय ते हात वयर काडटा आनी म्हणटा कितें सर आपूण जालें म्हणटात, हात वयर काडटा आनी सगळे पोटले घेता आनी त्यांचे पेन्शन विचारता तुम्ही कितले जोडूंक शकता, VRS घेतल्यार कितले जोडूंक शकता. तो कॅल्क्युलेट करता आणि तो सांगता अमके करोड, अमको लाख, अमके लाख. म्हणजे सगळ्या पुलिसांनी तो विकत्या पयशांनी घेता आणि पुलीस डिपार्टमेंट खाली करता. आता ह्याच भाशेन हे सुलेमान जो आहा पळय भितर अरेस्ट जाल्ले क्रायम ब्रांच खाली केल्ले भशेन दिसता. कित्याक 12 जाण आहा म्हणून सांगता तो आणि ओपन चॅलेंज सांगता की आपल्या क्रायम ब्रांचाक दिल्यार आपूण तुमकां सरेंडर जातलो ना जावचो ना. हे कितें चल्लां? हे क्लियर कट सांगता पुलीस डिपार्टमेंटाक म्हणल्यार. आनी तेणी नांवां जे भाशेन घेतलेली आहा तातूंत एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तो पॉलिटिशियनाचें नांव घेता, तो डेप्युटी स्पिकराचें नांव घेता, तो DGPचें नांव घेता, तो सगळ्यांचें नांव घेता आनी क्लियर कट सांगता की आपल्याक जर क्रायम ब्रांचान दिल्यार आपूण म्हणपाक लागलो सरेंडर जातलो ना जाल्यार आपूण येवपाक आपूण सरेंडर जायना. हे म्हणल्यार धमकी. म्हणल्यार आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आता पुष्पा हो जो आहा पळय शामी वो प्रमोद सावंत आहा काय हे पुलीस डिपार्टमेंट आहा हेतून इन्क्वायरी करपाक सुलेमान आहा हे इन्क्वायरी करपाची गरज आहा. धजा उडयल्ली आहा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाची. म्हाका दिसता की हे सगळे षडयंत्र जे आहा पळय हे षडयंत्र प्लॅनिंग करून जाता. जेन्ना क्रिमिनल जो दुसऱ्या इन्सिडेंटान तो भितर आसता. आता हेजे पयलीं एक आमदार म्हणपालो तो सेक्शन कितें तरी आसा तेतून म्हणपालो तो भितर आसतना तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाता.
तो भितर हा क्रिमिनल, त्याचो व्हिडिओ भायल्यान व्हायरल जाता. आता हेजेर आणि हांगासर हो जो सुलेमान हा पळय, तो व्हिडिओ हा पळय, तो व्हायरल करता काय, जाता काय, कोणाक पावयता काय, हे सगळे मरे हे चार्ट जे हा पळय तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन बरोवपाची गरज आसा. आणि इन्व्हेस्टिगेशन कोण करतले? आमी हायेस्ट बॉडी ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा क्रायम ब्रांच. क्रायम ब्रांचूच इन्वॉल्व हा हेतून. जाल्यार क्रायम ब्रांच जर इन्वॉल्व हा जाल्यार आनी कोणी करपाचें? म्हणजे हेतून क्लियर कट जाल्ले आसात की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज इनकेपेबल ऑफ हँडलिंग होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट. हे तेका लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोल जायना आनी हँडल करपाक शकना. पयली गजाल म्हणटा ते होम डिपार्टमेंट इमिजिएटली काडपाक जाय. हेकाच लागून आमी म्हणटा जेन्ना सगळे यंत्रणा फेल जाल्ली ह्या सरकाराची, ताकाच लागून आमी प्रेसिडेंट रूल लाया म्हणून सांगता. टेम्पररी प्रेसिडेंट रूल वॉज रिक्वायर्ड अँड वी हॅव इवन आस्क्ड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आमी प्रेसिडेंटाक वचून मेळोन आयले की हांगा सगळे फेल जाल्ले म्हणून. आता गव्हर्नराक हांव स्वता विचारता, गव्हर्नर सगळे दोळ्यांनी पळयता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ही गजाली घडटा. स्टेटीचे कितें वयर सकयल घडलें जाल्यार इमिजिएटली स्टेट इन्क्वायरी जावपाक, स्टेटीचे कॅबिनेट घेवन बसून डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. आमी वचून लेटर इन्वर्ट करता. आमी गव्हर्नराक लेटर केल्लें पूण आज पर्यंत आमकां आपयलें ना. ह्या विशयाक मेवपाक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाक लागून गव्हर्नर शुड हॅव कॉल्ड अस. आमी कितली लेटरां दिले गव्हर्नराक, आनी जेन्ना आमी गव्हर्नराक लेटरां दिवन थकले तेन्ना आमी प्रेसिडेंटाक मेळपाक गेले आनी दिल्ली वचून प्रेसिडेंटाक मेळ्ळे. कित्याक आज गव्हर्नराची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्नर सुद्दां घेयना. इन्क्वायरी फक्त लेटरां छापून लेटरां दिवपाची आमी. हा हायेस्ट पेड एक्चुअली फ्रॉम आवर टॅक्स मनी इज द गव्हर्नर. आणि आज गव्हर्नर क्वेश्चन करपाची गरज आमकां रायट आसा. आमकां विचारपाक इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट. आणि आज जेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंट फेल जाता तेन्ना हे प्रश्न ताजेर येता. म्हाका दिसता की हे सगळे जे हे आसा पळय कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट नाल्यार स्पीकर, हे सगळे न्ही बीजेपी पार्टी आपले कार्यकर्ता कशे यूज करता काय म्हणून क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा. कित्याक हांवें खुबशे स्पिकरांक सुद्दां पॉलिटिकल पार्टीची रॅली, पॉलिटिकल पार्टीचे प्रोपोगंडाक लागून पळयल्ले आसात. म्हणजे हें कितें चल्लां, हें कितें चल्लेलें आसा. कमिशनर एसटी कमिशन बशिल्लो आसा. एसटी कमिशन सुद्दां आमी पॉलिटिकल पार्टीचे हितून प्रेस कॉन्फरन्साक पळयल्लो आसा, वीच इज कम्प्लिटली रॉंग. आज इंडिपेंडंट एजन्सी जी आहा पळय ती इंडिपेंडंट एजन्सी म्हणून वागपाक लागून चीफ मिनिस्टरान दिवपाक जाय. आज तशें जायना. आज कम्प्लिटली चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅज बीन फेल्ड आणि वो कंप्लेनी घालपाक सोदता दुसऱ्यांचेर. वो आपल्या मिसेसीचे डेफेमेशन करता म्हणून आपूण कोणाकूच सोडचो ना म्हणटा. तेच हांव सांगता परत ते पुष्पा 2 मुवी तेच सांगता. बायलेक लागून आपूण कितें करपाक रेडी आहा पळय वो चीफ मिनिस्टर करपाक सुद्दां रेडी आसलो. आज वो चीफ मिनिस्टर आसा आनी वो आपले बायलेक प्रोटेक्ट करपाक लागून कितें करपाक रेडी आहा म्हणून अशें तेणी सिग्नल दाखयलें. दॅट्स वाय दिस गव्हर्नमेंट हॅव टेकन पुष्पा 2 एज सिरियस मुवी. तेंच्या लागून अशें घेतलेलें आहा म्हाका अशें दिसता. आमचो क्लियर कट डिमांड आसा एक्टिविस्टांचो. आनी ओपोजिशनाक सांगूंक सोदता तुमचे बाबा इलेक्शनाक बसपाक 40 जाण कॅन्डिडेट आसतले. हे 40 जाण कॅन्डिडेट तुमी आनी इंडिपेंडंट तुमी बसतले म्हणटा एलायन्स बीन न्हू. तुमी सगळ्या गोंयांत तर 40 म्हणून कॅन्डिडेट आसतले. 40 कॅन्डिडेटच्या वांगडा 10 जाण तरी तुमचे सपोर्टर आसतले. मरे इलेक्शनाक नॉमिनेशन भरपाक मिनिमम 10 मनीस जाय आसतले. जाल्यार म्हाका एक सांग रे, एके पॉलिटिकल पार्टीचे कितले लोक जाले रे? 400 लोक जाले मरे एका पॉलिटिकल पार्टीचे. 400 लोक जर जाले जाल्यार बाकीचे सगळे इंडिया अलायन्स म्हणून तुमी म्हणटा पळय हांगासर 1,500 लोक प्रोटेस्टाक येवपाक जाय आशिल्ले मरे. खंय गेले काय? अजून पर्यंत सेटिंग आहा बीजेपीचे वांगडा. एक ग्रुप विश्वजीत राणेचो, एक ग्रुप प्रमोद सावंताच्या वांगडचो. अशें लोक चर्चा करता, अशें डिस्कशन जाता. कोण खंय अशें डिस्कशन जाता, कोण खंय फक्त विश्वजीत राणेक टार्गेट करपाक ओपोजिशन वावरता, कोण खंय प्रमोद सावंताक टार्गेट. म्हणल्यार कितें चल्लां हें? हो जोक चल्ला, लोकांचो जोक चल्ला. आणि जेन्ना एक्टिविस्ट जेन्ना भोवा मारता, क्वेश्चन करता, पुटअप करता तेन्ना तुमी थोडे जे पेड तियात्रिस्टांक मुखार काडटा आनी पयशे दिवन कातारां काडपाक लायता मरे. आमच्या आटा काडा मरे कातारां. आतां मेळना, भीक मेळना त्या तियात्रिस्टांक. ते जे तियात्रिस्ट जे सोल्ड ऑफ जाल्ले आसा पळय तांकां भीक मेळना. आतां काडो मरे कातारां की सुलेमान गायब जालो म्हणून हेतूंतल्यान आनी धमकी दिता म्हणून. हेजेर कांयच जायना. म्हणल्यार ह्या सिच्युएशनान जितले मनीस पळय रामा काणकोणकर ज्या दिसा विकत गेल्लो वतलो नाल्यार शंकर पोलजी आज मिडियाच्या फुडल्यान उबे रावन कापास्तादीन उलोवपाक शकपाचें ना. पूण जेन्ना हे जे ओपोजिशन म्हणटा हे ओपोजिशनाचें काम कितें रे? हे ओपोजिशनाचें काम आशिल्लें सरकाराक धिम्यार हाडपाचें.
एक तर ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार हेच सिच्युएशन ऑपोजीट आशिल्ल्यानी की समज दुसरो गव्हर्नमेंट आशिल्लो आनी बीजेपी ऑपोजिशन आले हे तुमकां नाका शिवर करपाचे ऍक्च्युली केला 2012चे पयलीं पळय तुमी मनोहर पर्रीकर आशिल्लो पळय तेन्ना दीस रात तुमचो प्रोटेस्ट हांगासर त्यो प्रोटेस्ट हांगा बाकीचे जे फ्रॉड हेतून करताले ते वेगळी गजाल पूण ऍक्च्युली रस्ते आशिल्ले जाल्यार कितलेशे विशय आशिल्ले थळाक कांयच लागून ना बीजेपी येयल्या उपरांत पूण ऍक्च्युली ऑपोजिशन म्हणून काम करताले म्हाका दिसता खंय तरी आपली पोळी वाचपा खातीर आपले सीट वाचोवपा खातीर आपले नेगोशिएशन फुडल्या 27 जावपा खातीर हे सगळे मरे सॉफ्ट वागता अशें म्हाका दिसता सो आमी आयज ऍक्च्युली जनते कडेन उलो मारता बाबा रे आज तो सुलेमान फाल्यां सकाळी तुमकां तुमचोच क्रायम करून तो भितर गेल्लो मनीस आहा पळय तो सुशेगाद सुट्टलो आतां हांव एक विचारूंक सोदतां ज्यो फायली येता म्हणटा पळय फायली 145 हिस्ट्री शिटर्स गोंयांत आसा अशें डिक्लेअर केल्लें असेंब्लीन क्वेश्चन आवर्स हांवें घातलेलो युरी आल्माक घालूंक लायलो युरी आल्मा ऑपोजिशन लिडराक घालपाक लायलो हांवें आनी हो जो विशय जो आहा पळय 145 कितें हिस्ट्री शिटर आसा म्हणटा गोंयांत आतां क्वेश्चन असो येता की क्रायम ब्रांचान थोडे जाण भितर आहा आतां क्रायम ब्रांचान तर तांकां व्हरून भितर दवरले आनी गरज पडटा तेन्ना हांकां पुलीस तर घेवन भायर आयले आनी कोणाचो मर्डर करपाक कोणाचो फायल घेवपा लागून यूज केले आनी मागीर परत व्हरून परत पुलीस स्टेशनान सोडले नाल्यार जेलीन सोडले जाल्यार मागीर कितें परत सुट्टलो मारतो कोर्टाचें हियरींग कशें जातलें कोर्टान म्हणटले ही वॉज ऑलरेडी इन कस्टडी हाव कुड ही मेक द क्रायम हा क्रायम कसो करूं शकता तो ऑलरेडी कस्टडीन आसतना म्हणल्यार आज हे प्रत्येक कॉमन मनशाक धोका आसा कित्याक क्रिमिनल जो मनीस भितर आहा कस्टडीन आहा तो कस्टडींतल्यान भायर सोडपाक लागून पुलीस वावुरता आनी ताका मागीर परतूय हाडून ताका कस्टडींत दवरूं शकता जाल्यार फाल्यां सकाळीं कोणाचो तर मर्डर जालो आनी त्या मनशान तर भायर प्लॅन करून कित्याक लागून म्हणटा आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वॉयस सप्रेस करपाक लागून एक्टिविस्टाचो मर्डर जाल्लो आसा पर्वरी पेट्रोल घालून ताका जळोवन मारलेलो आसात फादर बिस्पाकाचो मर्डर जाल्लो आसा अशे कितलेशे लोक आहा फाल्यां सकाळीं सांगूं शकना ह्याच हिस्ट्री शिटरांक वत होम डिपार्टमेंट आमच्या अगेन्स्ट वावुरपाक शकता तांकां भायर काडपाक शकता अमके रातचे मर्डर केलो परत सकाळी सूर्य उगवच्या पयलीं वो परत भितर मागीर कोर्टान वचून कितें म्हणून म्हणपाचें आमी कोर्ट म्हणटलो सी ही वॉज ऑलरेडी पुट अप इन कस्टडी थंय पुलीस डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी म्हणटली येस ही वॉज ऑलरेडी देअर इनसायड म्हणल्यार आज वो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाचो जोक आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक कसलोच अधिकार ना एज अ चीफ मिनिस्टर हांगासर बसपाक दुसरो चीफ मिनिस्टर गोंयांत जावपाक जाय 27च्या पयलीं 27 जायसर तर हो चीफ मिनिस्टर गोंयांत उरलो जाल्यार गोंयचो कंप्लीट सिनारियो हो UP बिहार जावन वर्स जावपाक चड टायम लागचो ना हांव आनी एक सांगपाक सोदतां 8 जाण आमदार जे निवडून काँग्रेसीन येयले ते डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते BJPन गेले आणि आयचे जे डेव्हलपमेंट आसा BJPचे ते सगळ्या लोकांनी पळयलां आसतलें लँड डेव्हलपमेंट पळयलां जॉब डेव्हलपमेंट पळयलां कसिनो डेव्हलपमेंट पळयलां कोल डेव्हलपमेंट पळयलां सगळ्या स्तराचेर डेव्हलपमेंट पळयले आणि काल जी घाणेरडो प्रकार जाला तो प्रकार पळोवन हे 8 जाण जर भारतीय जनता पार्टीक जर रावता कितें मायकल लोबो संकल्प बामोणकर केदार मागीर दिगंबर आणि बाकीचे जे 4 जाण आसा जे तुम्ही तेंच्या वांगडा जर रावता जाल्यार तुम्ही तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसतले हे गोंयांक काबार करपाक आयज तुम्ही सगळ्यांनी मेळोन कितें तुम्ही येयल्यात निवडून एका पार्टीन आनी गेल्यात दुसऱ्या पार्टीन कित्याक लोकांक सांगला तुम्ही आमकां देवान प्रसाद दिला तेवटेन वच म्हणून आणि लोकांक फटयल्यात तुम्ही सो आयज टायम आसा जेन्ना हे चुकीचें घडलां तेन्ना तुम्ही फाटी सरोन ह्या भारतीय जनता पार्टीचेर उलोवपाची गरज आसा कित्याक आयज लोकांनी तुमकां लोक प्रतिनिधी म्हणून निवडून हाडलेले आसा आणि तुमचे कर्तव्य ते लोकां बरोबर रावपाचे कित्याक आयज लोकां बरोबर सरकार ना जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट फेल जाता होम डिपार्टमेंट फेल जाता तेन्ना आमी गृहीत धरूंक शकता की आयचे जे सरकार आहा हे लोकां बरोबर ना सो ह्या 8 जाणांनी फाटी सरोन तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टी आयज सोडपाची गरज आसा नाल्यार फुडल्या फावटी तुमकां लोक कशे सोडपाक जाय ते सोडटले मागीर देव बरें करूं हांव हात जोडून मागता मिडिया भावांक की तुमी प्लीज ही ज्या ज्या लोकांची नांवां घेतला पळय जोशुआ आनी DGP हांकां पयलीं क्वेश्चन विचारा नो कमेंट्स म्हणपाक दिनाका हे नो कमेंट्स म्हणून मरे हळू भायर सरूंक सोदता नो कमेंट्स नाका तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स यू आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द डेप्युटी स्पीकर ऑल्सो आनी स्पीकराकूय सांगता तुज्या अंडर हो आसा डेप्युटी स्पीकर आसा सो जेन्ना ही गजाल घडटा पळय यू हॅव टू इन्क्वायर अबाउट दीस ही इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जनते मुखार येवपाक जाय एक एस्केप क्रिमिनल जो व्हिडिओ काडटा तेजेर कितलो म्हणसो विश्वास करूंक जाता अरे एस्केप क्रिमिनल कोणी एस्केप करपाक दिला प्रूफ
जाता नाही प्रूव्ह कर. ताका घेऊन वयता आता असताना escape ताका घेऊन वयता असताना पुलिसांनी घेऊन वयता असताना सगळो व्हिडिओ व्हायरल जाला. नाव ही कॅनॉट नो वन कॅन से दॅट तो चुकोन गेलो आपल्याक हे खबर नाशिल्ली अशें म्हणपाक शकना. आयज जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान एकूच पुलीस असता आणि एकूच पुलीस असलेलो थंयसर त्या डिपार्टमेंटान आणि त्या राती इतले एकूच पुलीस असलो आणि एकच पुलिसान ताका घेऊन गेला. क्वेश्चन्स येता पुलीस डिपार्टमेंटाचे क्रायम ब्रांचाचेर. त्या पोजिशनार आशिल्लो तो होल्ड कॉन्स्टेबल न्हू त्याच्या वयलो बॉस आहा पळय ताका क्वेश्चन करपाची गरज आसा की बाबा तूं हो जो मनीस जो गेलो पळय तो कसो गेलो काय ताका क्वेश्चन करपाचें आहा. आणि तो ओपनली म्हणटा मरे तो स्वता आमी तेजेर विश्वास दवरा म्हणना पूण आमी क्वेश्चन कितें म्हणटा असलो मनीस क्रिमिनल धमकी दिता की म्हाका जरी तर तुम्ही क्रायम ब्रांचाक दिता जाल्यार आपूण सलेंडर जाता अशें मिडिया थोडे मिडियांनी हाडलेलें आसा. म्हणल्यार वो ताका धमकी दिवपाक लागलो. म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट जी आहा पळय इज स्केर्ड ऑफ दीस पर्सन. आणि तो आमी तो म्हणटा तें खरें म्हणना. आमी कितें म्हणटा पुलीस डिपार्टमेंटाक एलिगेशन डायरेक्ट एलिगेशन घालता. जर पुलीस डिपार्टमेंट स्वता इन्वॉल्व आहा क्रायम डिपार्टमेंट स्वता इन्वॉल्व आसा ताका व्हरून हुबळी पावपाक अशें तो म्हणना. आनी अशें बाकीचे दुसरो आहा पळय अमित नायकाची इन्क्वायरी जाला पळय डीजीपीन आउट करपाक जाय की हे जे प्लॅन आहा पळय केन्नाच्यान चालू आहा. अजून पर्यंत डीजीपी कित्याक लागून तोंड उगडना. डीजीपीन उगडपाक जाय तोंड आनी सांगपाक जाय. ह्या लोकांनी सांगपाक जाय कित्याक यू कॅनॉट हात वयर काडलो आनी हे जायना अशें ना. आयज म्हाका भंय पडला म्हाका आतां भंय पडला कित्याक क्रिमिनल तो क्रिमिनल पूण फाल्यां सकाळीं समज हेजे आनी कितें भायर सरता म्हणून फाल्यां सकाळीं एनकावंटर म्हणून म्हणलेलें आहा. फाल्यां सकाळीं एनकावंटर जालो जाल्यार नाल्यार आनी कितें तो मर्डर जालो जाल्यार कोणाक सोदपाचो एविडन्स काबार मरे. तेणी जी जितल्यांची नांवां घेतली ती काबार. म्हणजे आमी कितें म्हणटा आमी एकूच क्लियर कट म्हणटा कोण सारको ना हे क्वेश्चन करिना. आमी क्वेश्चन करता की पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान जो मनीस ताका व्हरपाक आसलो तो मनशांनी परत एलिगेशन घातलेलें आहा की आपल्याक धमकी आयिल्ली आसा हे आयिल्ली आसा तें आयिल्लें आसा. पूण फॅक्ट केन्नाच लिपोवंक शकना. फॅक्ट आसा क्रायम ब्रांचान ताका धांवपा खातीर हेल्प केला. तुमकां कित्याक दिसता कित्याक तो तर मिनिस्टराचें नांव घेता तुमी म्हणटा मिनिस्टर सगळें ताका प्रोटेक्ट करता जाल्यार ताका सोडलो आतां तो अगेन्स्ट कित्याक उलयतलो कितें म्हण दिसता तुमकां. पळय एक गजाल सांगता आपल्याची पाळी येता पळय आपूण पडटा पळय बुडटा पळय तेन्ना दुसरो मनीस आहा पळय वांगडा ताकाय घेवन बुडटा. सद्या म्हाका अशें दिसलेलें आहा की तो आतां सुलेमान आहा पळय तो एक्सपोज जाला. हळू भायर सरलेलो कांयच कळोंक नाशिल्लें जाल्यार तो सोडून वयतलो आसलो थंयसर कळ्ळें तुका. आनी ते 3 कोटीचे कितें म्हणटा पळय डील आसलेलें पळय थंयसर तें जाल्लें जालें पूण हें एक्सपोज जालें न्ही. आतां ताका वाचोवपाक जाय स्वताक वाचोवपाक तो सगळ्यांक जे पाळा मुळां आहा पळय ती हात मारता आसतलो कोण तरी वाचयतलो म्हणून. सो हेतून म्हाका दिसता की डेप्युटी स्पिकराचें नांव घेतलां पळय जोशुआ म्हणून हेजेरूय आतां क्वेश्चनेबल आयिल्ली आसा. सो हेंकां पयलीं विचारचें हे तुमचेर नांवां कित्याक लागून क्वेश्चन करता म्हणून हें विचारपाचें आनी इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना हेय मनशाक इन्वॉल्व करपाक गरज आसा. अरे भाई म्हाका सांग डीजीपीने एक स्टेटमेंट रिलीज केला की पुलीस हा तो पर्पसली व्हिडिओ काढला नाव बदनाम करतात पुलिसाचं. पुलिसाचें नांव ऑलरेडी बदनाम जाल्लें आहा. पुलिसाचें नांव बदनाम करपाचो जो प्रश्न येना. पुलिसाचें नांव ज्या दिसा ताका पुलीस घेवन भायर गेले पळय त्या दिसा पुलिसाचें नांव बदनाम जालें. आतां पुलिसाचें केन्ना 1 पुलीस 2 पुलीस 4 पुलीस 10 पुलीस कितले पुलीस जावं जे पुलिसाचे डिपार्टमेंटाचें नांव बदनाम कशें जालें ज्या दिसा क्रिमिनलाक घेवन तो हुबळी गेलो पळय ओला सर्वीस जे भाशेन दिता पळय त्या भाशेन तो ओला सर्वीस बीन घेवन गेलो दिवपाक पावोवपाक त्या भाशेन आयज पुलीस डिपार्टमेंट ओला सर्वीस प्रोवायड केल्ल्या भाशेन जाला क्रिमिनलाक. सो आमी कितें म्हणटा प्रश्न असो येता की बाबा पुलीस डिपार्टमेंटाचो फेथ गेल्लो आसा. आतां पुलीस डिपार्टमेंट डायवर्ट करपा लागून करता व्हिडिओ करपा लागून करता तो कितेंय म्हणूं शकता. आमी बिलीव करिना आमी बिलीव तुमचेरूय करिना कित्याक तुमी तांकां आपल्या बायकाचेर धुमटू जे भाशेन तांकां घेवन हुबळी डिलिव्हर करून येयले तुमी. पळय फॅक्ट कितें आहा तें सांगता. फॅक्ट आहा तेणी आपलें स्टेटमेंट दिलां आनी तेणी छाती ठोकपणे सांगलां की सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंटाक हे दिवपाक जाय म्हणून. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तेणी जे 12 जाणांचें नांव घेतलां न्हू 12 जाण आसा म्हणून तेंचेर पयलीं इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तांकां पयलीं सस्पेंड करपाक जाय नाल्यार टर्मिनेट करपाक जाय. कित्याक एक IRB कॉन्स्टेबलाक टर्मिनेट करून कांय जावपाक ना. आतां सो ही आयज थरो इन्क्वायरी हे फूल डिपार्टमेंटाचेर जावपाची गरज आसा. आयज जाणा एकटो आपआपणाक सेफ करपाक आयज जर तुमी जोशुआची बायट घेशात तो आपूण सेफ सायडीन उलयतलो. दुसरो कोण आहा तेची बायट घेशात तो आपूण सेफ सायडीन उलयतलो. सगळे आपआपणाक आपूण क्रिमिनल म्हणून सांगतले की तुमकां ना
सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तडका फडकी आयच्यानूच हो मुवमेंट स्टार्ट जावपाचो सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनाक ही फूल केस दिवन कितें आनी इन्क्लुडींग जॉब स्कॅमाचेय दिवन कित्याक आयज जॉब स्कॅम डायवर्ट करपाक बाकीची सगळी ही नाटकां जावपाक लागलेली आसा सो आमी म्हणटा थरो इन्क्वायरी करा कोण क्रिमिनल आनी कोण आमी जज करपाक शकना आमचें काम जें चुकलां तेचेर उलोवपाचें आयज सरकार चुकीच्या मार्गाचेर वयता आमी तुमकां वाट दाखोवपाक सोदता आनी आयज जें कितें चल्लां तें सारकें करपाचें काम सरकाराचें आसा आनी जर सपोज आयज जर सरकार जर सपोज हो आमचो सीएम जर चेंज करिना जाल्यार फुडें हे घडामोडी चलत रावतले कितें आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार ईडी हेंचेरूच लावपाची गरज आहा म्हाज्या हिसपान जाल्यार थँक्यू तुम्ही म्हणटा ताका टर्मिनेट केलो म्हणून टर्मिनेट ऑर्डर कोणी इश्यू ना केला कोणी ना आमकां प्रसार माध्यमांतून हे कळ्ळां की ताका टर्मिनेट केला की तो आयआरबी ऑफिसर जी अंडर सेंट्रल गव्हर्नमेंट हय. सो गोवा पुलिसांचेर ताका टर्मिनेट करून नाल्यार सेंट्रलाक सेंट्रलान हे करपाक मागीर जाय. कोणी सांगलें तुमकां आतां कालचे न्यूज सगळी व्हायरल जाल्या की ताका काडला म्हणून न्हू ते इन्क्वायरी म्हाका दिसता तेंच्यांनी त्या डिपार्टमेंटाक काडला आनी ताका फिनायलूय दवरला म्हणून अशें आयकूंक येयला थंयसर थँक्यू थँक्यू